सरकाराचो आनी वेगळो सनबर्न जावचो ना. सनबर्ना खातीर जो आमचो कॉन्सेप्ट आशिल्लो ताचो ताणें आस्पाव करता म्हूण सांगला. देखून डिसेंबराचे निमाणे कडेन सनबर्न जातलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या वेळार गोंयच्या कलाकारांक तातूंत माची मेळटली. सनबर्नांत वांटो घेवप्यांक गोंयच्या जेवणाची रूच घेवपाक मेळटली. पर्यटन मंत्री रोहन कवटे सांगता. Sunburn people had come for the empowered committee meeting, and at that time आमी जी गोवन विलेज मागल्या त्या गोवन विलेजाचेर तांकां आमी स्पेसिफीक मागिल्लें की गोवन विलेज कशी आसतली ती आमकां दाखय म्हणून. कित्याक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोवन विलेज वी हॅव टू बी वेरी क्लियर दॅट वॉट वी हॅव इन आवर मायंड हांवें जें तकलेन आशिल्लें तशें जावपाक जाय आमी सांगिल्लें फॉर सनबर्न. टुडे दे हॅव कम विथ अ प्रेजेंटेशन वेर लोकल आर्टिस्ट ज्यांनी कोण तांचे कडेन एप्लाय केले तांकां प्लॅटफॉर्म, बाकीच्यांक नॉन आर्टिस्ट तांकां मेन स्टेज आनी बाकीचे ह्या सगळे प्लॅटफॉर्म. तो इव्हेंट 4 दीस 27, 28, 29, 30 जे 4 दीस सांगिल्ले. वन फर्स्ट डे दे गिविंग इट फॉर द गोवन आर्टिस्ट and other things. All these things which are there, including the other days, they have shown us the plan, and this is exactly what we were waiting for. So this time Sunburn will have a Goan village which has never been in the past, a stage which will take care of Goan artists, a place which will have people selling Goan food, Goan type of the whole ambience will be Goan in that stage, which is quite prominently placed in Sunburn area, which will give exposure to a lot of our local people. जे गोंयकार आसा इन म्युझीक विल गेट अ प्लॅटफॉर्म टू डू इट. आतां हे सगळें आमी तांकां सांगलां की तुमी क्वॉलिटी वायज हे बाकी तुमी चॅक करात, बट आमकां थंय वी नीड आवर पिपल्स प्रेझन्स इन दॅट पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म. लोकलचा प्रोजेक्ट न्ही, लोकलचा प्लॅटफॉर्म मेळचो पडटा टू गेट इंटरनॅशनल रिकॉग्निशन. थंय यू हॅव पीपल इंटरनॅशनली एंड नॅशनली कमिंग डावन, and this is the right time for our local artists who have talent to showcase. So it is for our people who have today applied after the ads which they released, on base of which they will go ahead, which will give a platform to a lot of Goan artists, unlike earlier, to play at Sunburn. And it enriches their profile also, that they have played at Sunburn.